ह्या 2-3 दिसांनी पेपरांचेर ज्यो बातम्यो येता तें पळयलें जाल्यार अत्यंत लॉ अँड ऑर्डराची परिस्थिती बिकट आसा अशें दिसता. काल बातमी आयली मेर्शे गँग वॉर जालें. काही म्हयने पयलीं मेर्शे गँग वॉर जालें. ताजो अजून सारको शोध लावपाचोच आहा दिसता म्हाका. हें दुसरें गँग वॉर. हाजे पयलीं मडगांवां एक आमचो ज्युवेलराचे चल्याचो असोच मर्डर जाल्लो. तेन्नाय बी ते सगळे कोण आशिल्ले ते मेर्शेचेच म्हणटाले. आज एक परत बातमी आयली की ल्हानशें भुरगें न्यूली बॉर्न बेबी हें खंय तरी बाजारांत थंय दवरिल्ले कडेन मेळ्ळें नॉर्थाक. ताजे भायर आज तिसरी बातमी आयली की डेली ह्या दिसांनी ड्रग्साच्यो रेडी ड्रग्सांक धरता, ड्रग्स कोण विकपी घेवपी धरतात. म्हणजे ड्रग्साचो मुवमेंट मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयांत जाता अशें पळोवपाक दिसता, जें आमी विधानसभेंतय मांडिल्लें. चवथी जाल सेक्शन 144 लागिल्लें आसा दोनी कडेन. पूण सेक्शन 144 इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना हाचेर दुबाव आसा. कारण कोविडाच्यो केसीस मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटात, हॉस्पिटलां फूल जाल्या आनी सेक्शन 144 म्हणजे नांवाक आसा अशें दिसता म्हाका. आनी हांव नकळो सरकार म्हणटा की आमी गोवा टुरिस्ट डेस्टिनेशन करता, आत्मनिर्भर गोवा करतात. आतां हें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावपाचें काय क्रायम डेस्टिनेशन जावपाचें हाचेर सरकारान ध्यान दिवपाची गरज आसा.